आज सकाळी शकुंतला होबळे ही 60 वर्साची जाणटेली रेल्वे ट्रॅकाक क्रॉस करताना तिका रेल्वेचो धक्को लागलो आणि धक्क्याचेर तिका थंय जागेरच मरण आयलें. मेळटा त्या म्हायतीनुसार अशें की ती शकुंतला होबळे जी आहा ती एकय हांगा जी मय आहा थंयसर रावताली आणि ती जाणटी असल्या कारणान तिका आयकुपाक कमी येतालें आणि तिच्या उलोवपाकूय तिका येनासलें अशें म्हायती मेळटा. त्या हेतूसून ती खंयच्याच आज दिशेनसून ह्या रेल्वे ट्रॅकाच्या कुशीसून ती लांकडां एकठांय करपाक येयल्ली आनी ती घरान एकटी आसल्या कारणान स्वताच सगळें कितें करताली. अशें म्हणून ती स्वता रेल्वे कुशीक जी लांकडां ती एकठांय करपाक गेल्ली अशें म्हायती मेळटा. आनी ह्या हेतूसून तिका रेल्वे आयली ती कान आसून तिच्या आयकूंक येनासल्या कारणान ती रेल्वेक तिका अंदाज येवंक ना आनी ताका लागून रेल्वेचो तिका जबर धक्को लागलो आनी तिका रेल्वे कुशीकूच तिका रेल्वे धक्को लागलो रेल्वे कुशीकूच ती आमकां तिका थंय जाग्यार मरण आयलें. फुडली तपास जी आहा ती रेल्वे अधिकारी संबंधीत जे अधिकारी करीत आसात. प्रुडंट खातीर सतत Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.